एक इन्सिडंट जालो मळ्यात आणि रुपेश हळणकर आणि आरती हळणकर तांचो 21 वर्साचो 20 वर्साचो चलो एका दुखद हातून एक्सिडेंट जावन हे जालो. रुपेश आणि आरती बरोबर आम्ही अनेक वर्सां काम केलां. आतांच न्हय, इवन बाबा हांगा रायबंदर जेन्ना पणजेक जॉयन जालो तेन्नाय रुपेश बऱ्यापैकी काम करतालो. फूल फॅमिली बरोबर आम्ही सगळेच जाण हांगा बरे परिचित आशिल्ले. त्याच दिसा हांव मुद्दाम प्रेस कॉन्फरन्स सगळे धांवता तशें वचून दिवंक ना, कित्याक हो एक व्हेरी डेलिकेट विशय आसा आनी तेन्ना बेरेच पॉलिटिकल हे करपाक म्हणून प्रेस दिवप अशें म्हाका बरोबर दिसूंक ना. हांव फॅमिलीक बऱ्यापैकी वळखता आनी ह्या दुखद हातूंतल्यान जो तांच्या जिवनात जी पोकळी निर्माण जाल्या तातूंतल्यान भायर सरपाक हांव देवा कडेन प्रार्थना करता की तांकां बरी शक्ती दिवची. आमी जे स्मार्ट सिटीचे विशय उलयता, हांव कित्येकदा इनफॅक्ट अंटील रिसंटली म्हणपा येता की हांव एकटोच उलयतालो. खंय ट्रक पडटा, कितले 14-15 ट्रक पडल्या अंडर कन्स्ट्रक्शन हातून आनी तयार जाल्ल्या जाग्यार सुद्धा पयरूच टॉकार एक ट्रक पडला. सो हांव हाचेर उलयतालो, पण दीज आर ऑल सिम्पटम्स. म्हणजे हांव कितले ट्रक पडलो हांवें वचून बायट दिवपाची म्हणून हांवें ते मातशें कमी केलें. दीज आर सिम्पटम्स. वी हॅव टू एड्रेस द कॉज. आनी कॉज इज आमची इलेक्टेड हांगा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा इज करप्ट, इनकॉम्पिटंट आनी वर्स दॅन दॅट. म्हणजे इनकॉम्पिटंट असले सुद्धा म्हाका समजू शकता. हांव पणजेचें उलयतां. इनडिफरंट म्हणजे लोकांची काय पर्वा ना. पीपल आर जस्ट टूल ड्युरिंग द इलेक्शन टू बी यूज्ड एज वोट्स. आणि म्हणून कितेंय जालें जाल्यार आपल्याक काय फरक पडना. इलेक्शना कडेन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतले, मागीर इलेक्शन असेंब्लीचे येतले 6 म्हयन्यांनी, तेन्ना पयशे घालून आपूण निवडून येवप. खंयची तरी एक खंयची पार्टी धरप, सिच्युएशना प्रमाणे कोणाक मॅनेज करपाक येता तशें, आणि त्या पार्टी बरोबर ही किंवा ती करून निवडून येवप. इतलोच असल्या खातीर दीस इज द कॉज. अँड टू मेक मॅटर्स वर्स, इनकॉम्पिटंट, करप्ट आणि इनडिफरंट असलो तरी सुद्धा आणि एक आपल्या चाल्याक आणि एक इनकॉम्पिटंट मनीस आणि एका पोस्टार हाडून बसवप. म्हणजे फ्रॉम मनोहर पर्रीकर हे पणजेचे कितें जाला हे पळोवन दीस कॉज एड्रेस केल्या शिवाय स्मार्ट सिटीचे जे विषय आसा विल बी ओनली अ बँडेड. हे कॉज मुळान पॉलिटिक्स ऑफ पेंजीम विल हॅव टू एड्रेस आणि ते लोकांनी एड्रेस करचे पडटले ड्युरिंग इलेक्शन. हे सगळे इतले जावन तोच इनकॉम्पिटंट मनीस फाल्यां वचून मेयर जालो जाल्यार आनी कितें तातूंतल्यान भायर सरचें ना. आणि म्हणून हांव आव्हान करता सगळे ऑपोजिशन कॉर्पोरेटर्स आसा आणि जे पयलींचे आमचे आसा थंय की तांकां पणजे खातीर कितें करनशें दिसता जाल्यार नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून आनी काडा न्ही मेयराक. भाई बरोबर आसतना आतां खंय गेले ते विचार. का तुम्ही रावल्यात फक्त इलेक्शनाक बाबुशाचे फंडींग घेवपाक म्हणून उगी रावल्यात. सो हे एड्रेस जावचे पडटले. जाल्यार बाकीचे सगळे स्मार्ट सिटीचो खंयचो खड्डो कसो हे केलो, रिपेर केलो इज ओनली एड्रेसिंग द सिम्पटम्स. वी हॅव टू एड्रेस द कॉज. दुसरे हांव आज स्मार्ट सिटीचो सीईओ आणि एमडी संजीत रॉड्रिक्साक मेळ्ळो. ताणें एक पॉयंट सांगलो की जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या ते ईपीसी म्हणून म्हणजे इंजिनियरिंग, प्रोक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन हे सगळे ताणें कॉन्ट्रॅक्टरान करपाचे. तातूंत काय अशें ताका मॉनिटर करपी कोण ना. म्हणजे इंजिनियरिंग डिझायनूय ताणें करपाचो, ताचे मटेरियलूय प्रोक्युअरमेंट ताणें करपाचे आणि कन्स्ट्रक्शनूय ताणें करपाचें. सो दीज आर ऑल वन सायडेड कॉन्ट्रॅक्ट्स. सो हातून हो खंय तरी दिसता की हातून स्मार्ट सिटीक सुद्धा जी हेल्पलेसनेस दिसली वता. एक बरो ऑफिसर आसून सुद्धा तातूंत काय चड आमकां इम्प्रुवमेंट दिसना. हे एक खंय तरी स्टार्टिंग जे अंडरलायन कॉन्ट्रॅक्ट्सूच जाल्या ताच्या खातीर हो एक विशय येयला. म्हणजे हे सगळे एड्रेस करपाक खंय तरी असे कॉन्ट्रॅक्टर कितें फुडले इलेक्शनाचे फंडिंगा खातीर गेल्यात काय कितें असो एक प्रश्न येता. हे फुडले इलेक्शनाचे आमचे फंड rather than giving it to a competent जाणे असली कामां केल्या. स्मार्ट सिटीचे काम आसा
प्रायम मिनिस्टराचो सारको बरो प्रोजेक्ट सारको बरो केल्लो बरे नोन एंटिटीजांक दिल्ले तांकां हातून एक्सपर्टीज आसा हे सदां डामर घालपी हांगा इलेक्शना पयलीं आनी विवा करपी असले कॉन्ट्रॅक्टरांनी ते काम करून हे काय सारखे जावपाचें आसा. सो बेसूच सगळी घाण आसा. सो आतां कितें फुडें जातलें वील बी ओनली बँडेड. आनी म्हणून पणजेकारांक हो कोर इश्यू एड्रेस करचो पडटलो. इलेक्टेड लिडरशीप जी पणजेन आसा हाका चेंज केल्या शिवाय आमी फ्रॉम वन इश्यू टू द अदर इश्यू अशें कितें कितें फेस करत जातलें. म्हाका इलेक्शनाचे कडेन म्हजे इंटरव्यूज पळया हांवें क्लियर सांगलां की म्हाका जर बंडखोरी करपाची आशिल्ली हांव पयल्या बाय पोलकूच करपाचो. म्हाका रामलालजीन फोन केलो की पार्टीने असे डिसाईड केले म्हणून. हांवें सांगलें हांव पार्टी बरोबर आसा म्हणून. सो बंडखोरी फक्त म्हज्या फायद्या खातीर केल्ली तेन्ना हांव राविल्लो उबो कोण कापासत जावपाची न्हय टू इवन कंटेस्ट अगेन्स्ट मी बिकॉज ऑफ सिंपथी आनी हें. पण हांव रावूंक ना कित्याक हांव पार्टीन म्हाका तेन्ना सांगलें ह्या कॅन्डिडेटाक दिला हांवें मान्य केलें. ह्या खेपे केला बिकॉज आय कूड सी वेर द पणजी इज गोईंग आनी इट इज गोईंग डावनवर्ड. हांवें मुद्दाम इलेक्शनाचे इंटरव्यू पळया आनी हांवें ताणें क्लियर सांगलां हांवें लट्टा फक्त इतले बाय टेकिंग म्हणजे सगळे आय हॅड ब्रीच विथ इवन प्रायम मिनिस्टर आय मायट इवन बर्न इट बाय गोईंग अगेन्स्ट द पार्टी. पण ते हांवें केले बिकॉज पणजे खातीर. आनी हांवें तेन्ना सुद्दां इंटरव्यूआन सांगलां की आय एम टेकिंग सो मच रिस्क. हांव सुशेगाद आतां सगळे काँग्रेसांतले कोण नाका म्हणजे चमचेगिरी करपाक हांव उडकी मारपाक पळयतात. हांव सुशेगाद पार्टीन आतां रावूं शकपाचो पण ना पणजे खातीर हांव सगळे हे संबंध रिस्क करून इलेक्शन लढयलें. सो वी हॅव टू पणजेन वी हॅव टू एड्रेस दीस कोर इश्यू चेंज द लिडरशीप वेन वी गेट चान्स जाल्यारूच कितें सुदारणा जावं शकता. पण म्हाका फक्त हांगा कंप्लेन करपाची ना. हांव संचित रॉड्रिक्साक म्हणून हांवें एक सिंपल 5 पॉयंट्स दिल्या व्हेरी प्रॅक्टिकल पॉयंट्स. ही ऑल्सो अग्रीड and he has told me he will cooperate and most of the points immediately जितले फास्ट जाता तितले तोंडान हाडटलो म्हणून ताणें सांगलां. पयलो पॉयंट आसा सेफ्टी ऑडिट. ते सगळे खंय खंय खणला थंय सेफ्टी ऑडिट जावंक जाय. बॅरिकेड सारकी आसूंक जाय आनी इवन क्रॅश प्रूफ बॅरिकेड जायना तरी सुद्दां ते नायट टायम विजिबिलिटी वाडोवपाक तातूंत एफर्ट आसूंक जाय. इवन अ सिंपल रिफ्लेक्टिव्ह टेप्स कॅन हेल्प इन दॅट. मागीर ताका व्हडली कॉस्ट येता अशें ना. which he had said he is already starting and थोडी कडेन चालू केला म्हणून. So he has agreed that this is a point and he will ensure as soon as possible visibility at night of all the barricades. बेटे फोळ्यो घातल्या थोडी कडेन पयर एक्सिडेंट जाला थंय सुद्दां फक्त फोळ्यो आसा नो अदर बॅरिकेड. थोडी कडेन फक्त माती दवरल्या ती खणून भायर सरल्या पळय ताचो बॅरिकेड केला. दुसरो हांवें पॉयंट सांगला क्वॉलिटी ऑडिट. हांवें ताका 2-3 स्पॉट्स सांगले थंय अशे नवे केल्ले स्लॅब्स. एक गाडी गेली ट्रक गेलो व्हडलो ट्रक सुद्दां न्हय ट्रका एक सादी मिड सायज. म्हाका थंयचो दुकानदारानूच सांगलें की मिड सायज टेम्पो गेलोकूच 3-4 स्लॅब बँड जावन तुटून सकयल पडले. तातूंतय ताणें क्वॉलिटी ऑडिट क्वॉलिटी पळोवपा सारके स्टेप्स घेतलो अशें सांगलां. थर्ड पॉयंट हांवें ताचे कडेन उलयलो टायम बाउंड वर्क. हातूंत हांवें सांगलां मेन इश्यू आसा पणजेचे बिझनेसमॅन आनी रेजिडंट्स. खूब कडेन रस्त्याचेच काम जायना. फॉर एक्झाम्पल गोविंदा बिल्डींग फाटीं हांव इंटरव्यूआन एका उलयलेलो थंय ढिगारे थंय कितें गुदाव केल्या भशेन सामान दवरपाक रस्तो वापरला. थंयच्या दुकानदारान कितें करपाचें ते वापरला म्हणून ताका गिरायक जायना. हांव नांव घेवन सांगूंक शकता दुकानदारांची. म्हजे कडेन कितलेदा उलयला तो पॉयंट मांडला. ताणें सांगला तो ते मटेरियल लिफ्ट करतलो एट द कॉस्ट टू द कॉन्ट्रॅक्टर. चौथो पॉयंट हांवें सांगला ताका की जे स्पेशल पॉयंट्स आसा सांतिनेज सारके ट्रॅफिक जॅम आनी सिवरेज लिकेज जाता हांकां हाय प्रायोरिटी दिवन हे बेगीन करपाचे. नो मोर न्यू डिगींग. सगळे डिगींग परमिशनां स्टॉप कर. जे आसा ते सोंपोवन एकदाचे मागीर फुडलें कितें करचें पडटलें. आनी 5वो पॉयंट सांगला हांवें ताणें बिझनेसमॅन आनी रेजिडेंट्स ऑफ पणजी हांचे कडेन इंटरेक्शन वाडय म्हटलां. तांच्यो अडचणी ते ऑफिसर्स असल्यामुळे तांकां हे कळना. म्हाका लोकांची प्रेशर जाणवता. आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हिदला आसत पण म्हाका फोन येतात. सो प्रेशर हांव खंयच्या पोझिशनार सध्या नासू पण लोक एक म्हाका फोन करून सांगतात. सो तो सांगला ते तुमी टीम करा स्मार्ट सिटीची आनी लोकां कडेन इंटरेक्शन वाडया. तांचे जे कितें कितें इश्यू आसा ते फास्ट बेगींतल्या बेगीन एड्रेस करा. एस्पेशली स्मॉल बिझनेस कित्याक खुबशे स्मॉल बिझनेसीस दॅट इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम.
धाकटे धाकटी शॉप्स आसा. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग चेन्स बी, म्हणजे एक शॉप 6 म्हयने बंद दवरले तरी कोणाक फरक पडना अशें ना. थोडे जाण शॉप बंद पडले उपाशी वचपाची पाळी येता. हांव पयर बँकेन गेल्लो एक्चुअली तिणें सांगलें की 2 नवी रेस्टॉरंटां सगळी रेनो आनी बंद करून उडयलो रस्तो 6 म्हयने. तांणी आतां बंद केला सगळे, लोन घेतिल्ले सगळे रिनोवेशन करपाक. असल्या बिझनेसांनी कितें करपाचें, कोण दितलो कॉम्पन्सेशन हांकां? सो हे सगळे मुद्दे हांव ताचे कडेन उलयला. ताणें बऱ्यापैकी कोऑपरेट करचो म्हणून सांगला, इन्क्लुडींग इंटरॅक्टींग वीथ पीपल, बिझनेसमॅन एंड रेजिडेंट्स. थंय खंय एस्पेशली खंय इश्यू आसा ते हे पॉयंट केला. ताचें कॉपरेशन आय एम एक्सपेक्टींग. हाचो रिजल्ट बऱ्यान दिसलो जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार आय विल हॅव टू कंटिन्यू वीथ दीस. इतले म्हजे पॉयंट्स आसा. तुमचे कितें क्वेश्चन्स आसा जाल्यार तितून अधिकार आहेत सर्व करण्याचे नाही सांगितलं न्हू, कारण द स्ट्रक्चर इज त्यांना किती आहे त्याच्यात ते करू शकतात भरपूर, आणि त्यांनी सांगितले कळणार. पण स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट इज सच दॅट इट इज वन साइडेड असं त्यांनी मला सांगितलं. आणि ईपीसी त्याच्याप्रमाणे सगळं डिझाईन पण कॉन्ट्रॅक्टरचा सगळं आहे, म्हणजे त्याला तो पाहिजे तसं यू कॅन चेंज. कॉस्ट कटिंग करता फॉर वॉट एव्हर रिझन. सो दिस इज नॉट करेक्ट हे, आणि त्याच्यामुळे वन साइडेड आहे. त्यांना अधिकार भरपूर असणार एएस टू यूज, आणि ते या गोष्टी ते वापरणार. दिज आर द प्रॅक्टिकल थिंग्स. मला वाटतं मी सांगितलं ते करू शकतात. त्याच्या पलीकडे आता बँडेड किती लावणार जखमेला हे बघावं लागणार, आणि एक कोणतरी ते सांगू शकतो. ऑडिट म्हणले तुम्ही की आमकडे जे खडिले रस्ते आसा पयली ते बेस्टेशन महाधिकाऱ्यान हे केला. फॉर एक्झाम्पल हांव तुमकां दाखयता रस्तो आसा पळय, पोलीस स्टेशना मुखार रस्तो आसा पळय, तो ऑलमोस्ट इट इज केव्ड इन. हांवें तेच सांगला. ऑडिट म्हणजे नॉट कॉन्ट्रॅक्टर. ऑडिट म्हणजे ताणें टीम तयार करून सगळ्या जाग्याचेर वचून हांगा कितें रिक्वायरमेंट आसा सेफ्टी रिलेटेड हे फायंड आउट करून ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगूंक जाय हे कर म्हणून. हांगा विजिबिलिटी वाडोवपाक सादी टेप लावंक जाय जाल्यार ती टेप लावन घेवंक जाय रातचे दिसपाक. थंय कितें बॅरिकेड घालूंक जाय डिपेंडींग ऑन थंयचे ट्रॅफिक, थंय बॅरिकेड घालून घेवंक जाय. पण ते ऑडिटाचो अर्थूच की प्रत्येक जाग्यार एक्झिस्टींग आनी नवें हे सेफ्टी वायज सेफ्टी स्टँडर्ड्स कितें तरी आसूंक जाय. फोळयो घालून बिड्यो खणटा. दुसरो एक पॉयंट हांव ताचे कडेन उलयलो. लांबच्या लांब रस्तो सगळीकडे पीच खणटा आनी एका सायडींतल्यान ते 2 गवणे खंय हांगा पळय तुमी मळ्यांतल्यान तो रस्तो वता पळय 4 हाचे कडेन खांब्या कडेन, थंय एकी कडल्यान आतां ते हे करत आयल्या कितें खंयी करत येता. पण सगळ्या रस्त्यार पयलीं पीट्स मारून दवरल्या. ते तांकां सेक्शन वायज करपाक येना. थंयचे केले, थंयचे पीट्स कवर केले, मागीर फुडें आयलो 100 मीटर करून. ते ताणें कितें कॉस्ट कटींग तो ते मशीन हाडटा पीक मारपाचें, तो सगळी कडेन मारून उडयता. मागीर तो एकी कडल्यान खडी घालत येता. सो ऑल दीस इज ताणें ते इंजिनियरींग आणि प्रोक्युरमेंट कॉन्ट्रॅक्टराकूच दिल्यामुळे जाला न्ही. तो आपले कॉस्ट वाचोवपाक फायदो चड करपाक इजियस्ट पाथ काडटलो न्ही. सो ते तशें जावंक जाय नाशिल्लें. ते कोण तरी डिझायन वेगळी ऑथॉरिटी आसूंक जाय आशिल्ली, आनी तांणी हे पॉयंट आतां हो कटलो तुमी, मागीर हो सेक्शन घेतलो, मागीर हो सेक्शन घेतलो. कॉन्ट्रॅक्टरान ठरयला की गोविंदा बिल्डिंगाचो रस्तो विल बी अ स्टोरेज. आणि आता म्हाका संजितान कळला की यू विल लिफ्ट इट अप एट कॉस्ट टू हिम म्हणून. ना हांवें सीएमा कडेन टायम मागलो. म्हाका होप आसा ऑफिसा कडेन मागला, सीएम्स ऑफिस ऑफिशियल रावटांतल्यान. होप आसा विदीन 1 वीक म्हाका टायम मेळटलो. हांव हे पॉयंट मारतलो आनी 2 पॉयंट आनी आसा. हांव पयर न्यू इयराक भोवन पळयले 0 पुलीस प्रेझेंस, मागीर नेग्लिजिबल. तुम्ही रातचे 2 वचा, हांव कितले जावं वता मुद्दाम पळोवपाक, आनी पुलीस दाखया म्हाका. पणजे कॅपिटल सिटी न्हिदल्यात पुलीस कॅपिटलांतले. So Home Ministry has paid. एव्हरीवन होम मिनिस्टर म्हणजे पुलीस असूंक जाय न्ही प्रेझेंट. जालें, दॅट इज अंडरस्टूड. काम कंप्लीट करपाचें डेडलायन कितें सांगलें ते हांवें ठरयलें. ते ताका तूं प्रश्न ताका विचारचो पडटलो. हांवें ताका सांगला तूं टायम ठरवून ते सगळ्यांक थंयच्या लोकल रेजिडेंट्साक कळय म्हटला, आनी तो टायम बाउंड सोंपय. आतां तो कितलो ते कितें खणला आनी कितें थंय कितली बँडेड लावंक जाय हाचेर टायम ठरतलो. पण तो ठरय म्हटला. तो कॉन्ट्रॅक्टर ईपीसी दिल्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टर ठरयता सध्या टायम. टेंडर किंवा वर्क तो ताणें म्हाका सांगूंक ना कितें आसा, पण ताका सांगला टायम बाउंड ठरय आनी सांग. अजून टायम ठरवना पयली टेंडर. ईपीसीचे तातूंत खूब कमी लिवे आसा स्मार्ट सिटीक एक्ट करपाक. म्हज्या अशा लक्षांत आयलें उरून की खुबशे रस्तो खंयचो खणप तो विदाउट परमिशन खणून उडयता कॉन्ट्रॅक्टर, आनी हाका एक्सप्लिसिटली तो रावोवचो पडटा. सगळ्या प्रश्न
हय येता सगळ्यांक घेवन ते कलेक्टराकूय एक काय ना इन्फॉर्मेशन सध्या हांवें हाका दिला कलेक्टर कित्याक न्हिदला तें म्हाका खबर ना ते नेक्स्ट थंय वचचें पडटलें ओके नाजाल्यार आनी खंय वचचें तर पडटलें कॉन्ट्रॅक्टराक तितून प्रोविजन आहा की ते सेफ्टी हे आहा पळय मॅचेस घेवपाक तांकां फान आसता बजेटाचो तो ते यूज करून ना ना ते सगळे प्रश्न ताका हांवें ही म्हजी रिक्वायरमेंट आमचे डिमांड अशें दिला आनी ती सेफ्टी ऑडिट करता खंयच्या फंडांतल्यान येतलो ते तांणी आनी स्मार्ट सिटीन ठरोवचें ताणें म्हाका सांगलां की ही वील कोऑपरेट ऑन दीस पॉयंट्स टू गेट दीस थिंग्स इन टू एक्शन Okay. Can I ask now? हय You put up 5 points in front of Sanjay Trivedi. Very good. If you remember, G20 meeting Davcha Preview, there was a huge inspection done. There was CM was there, Chief Secretary was there, Sanjita Tenna's appointed. So do you think so now that you put up 5 points now and Sanjita की काहीच खबर ना? ना खबर आसा हांवें हे पॉयंट्स दिल्या की हे जावंक जाय आनी ताका लक्षांत हाडून दिला आय डोंट नो कांयच लक्षांत हाडून दिवपाक जाय तुका दिसता आता ताका खबर आसली you should have done it. that you have to ask him. Sir, you have asked him. How can I ask हांवें him? मिडियांतल्यान हे आस्क केला आनी हांगच्यान ताका हे दिवन रिक्वेस्ट So, is it not- ताणें कोऑपरेट करता म्हणून सांगला So don't you think so, since Sanjit is a part of the government, government comes also to in the picture? ते सगळे तू संजिताक विचारले तांचो स्ट्रक्चर कितें आसा तू समज ताका आमकां स्पेसिफीक सांगलें जाल्यार काय जातलें? Please हांवें finally, संजिताक हे सांगला ताणें you are raising a certain issue of smart city, sir. So पण smart तांचो city comes स्ट्रक्चर कितें under. आसा तो यू आस्क संजीत Sir, smart city comes under certain people, sir. इट इज हेडेड बाय संजीत रॉड्रिक्स ताचे कडेन हांवें पॉयंट्स मांडल्या Sanjit Rodriguez is an officer. It has been headed by certain इज person. रिडींग ताचे कडेन हांवें पॉयंट्स मांडला थंय जायना से 10-15 डेजान जाल्यार आय हॅव टू गो हेड So पण कोण ते blame तुका कोण काय सांगूंक सोदिना आमकां? अरे हांवें सांगला मरे तू संजिताचे पॉइंट अरे हांवें सगळें कितें Who is responsible for this? ऑफकोर्स दे आर Everybody. They are responsible. Only Sanjit is responsible. दॅट इज द पॉयंट ऑफ सिमेंटिक्स कळ्ळें शेवटी एवरी सगळे जाले वर्क वील गो टू द सीएम पण ते कितें स्ट्रक्चर आसा पळय हांवें म्हजे पॉयंट संजिता कडेन दिला सो संजीत हॅज टू एड्रेस इट एंड लेट्स सी वेदर ही एड्रेसेस ताणें सांगला ही वील एड्रेस उत्पल कितलो टाइम दिता तू संजिता कितलो टाइम दिता सो रेक्टिफाय 10-15 करून दिसांनी म्हाका हे जे पॉयंट्स आसा पळय दीज आर व्हेरी सिंपल पॉयंट्स दीज आर बेसीक पॉयंट्स हे कितें करपाक व्हडले कितें नवें मशीन बी लागना सो दीज आर 10-15 डे लायक सेफ्टी ऑडिट कॅन बी डन इन 10 days क्वालिटी ऑडिट कॅन बी कंटिन्युअस बाकीचे टायम बाउंड ही हॅज टू हॅव द मिटींग इन एरिया सारखे पोल सांतिनेज केन्ना सोपूंक जाय थंय मेजर ट्रॅफिक जॅम जाता आनी खंयचो पॉयंट कितें आसा थंय मेजर सुवेज लिकेज जाता हे ताणें ठरवून यू हॅव टू कम आउट विथ द टायम ते हांव हॅव आस्क हिम टू कम आउट विथ द टायम एंड मेक द कॉन्ट्रॅक्टर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लिटींग विथ द टायम नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो तुजो इफ 15 दिसां भितर सगळें जावंक ना जाल्यार तुवें पॉयंट्स ना नेक्स्ट आय हॅव टू गो टू द फर्दर डिसायड केला पण हांव आतां हे डिस्क्लोज करपाची गरज ना कित्याक एक फेर हातून वचूंक जाय हांवें ताका दिला ताणें म्हाका सांगला ही वील कोऑपरेट सो देन इट इज ओनली फेर दॅट 10-15 days वी गीव टू सी ताणें थोडें काम चालू केलां म्हणून ऑलरेडी सांगला सेफ्टी ऑडिट ते विजिबिलिटी वाडोवपाचें काम चल्लां थोडें मटेरियल बी लिफ्टिंगाचें काम तो करता म्हणून सांगला इमिजिएटली सो हे जाले गजाली ते खुबशे इशू सॉर्ट आउट जावंक शकता आता सुद्धा चाललेले आसा एकंदर सिवरेजीचे काम चालू आहा सिवरेज लायन घालपाचे फोंडा भितर स्मार्ट सिटी एक व्हडलो प्रोजेक्ट खूब कंपोनंट आसा तेच कितें केलां तुम्ही सगळ्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा कडेन कशें पळयता ना सगळे तातूंत टोटल हांव पळयलें मिस मॅनेजमेंट आनी नो प्रॉपर एक्झिक्युशन आनी हातूंत कितलो आतां सध्या मेजर जो इशू आसा बाकीचे इश्यूज आसा पळय आर लायक नाव टायनी कम्पेर्ड टू दीस मेजर हातूंत लोकांचे बिझनेसीस बंद जावपाक लागले कळ्ळें न्ही डेंजर टू हेल्थ ड्यू टू सिवरेज आनी डेंजर ऑफ एक्सिडंट सो हांव सध्या होच विशय चड फोकसान दवरून म्हणटा हेच चपया मागीर टू बी हार्श वर्ड्स वापरपाक पिडा एक्झॅक्टली कंप्लीट जावन हे जमूंक जाय So ही पिढा कितें दिसता की ह्या पद्दतीन काम चलता ज्या बेसिकेचेर इतलो तेंप लागतलो जावपाक दिसता तुमकां वॉट यू फील ना ते 2-3 पॉयंट्स सांतिनेज बी आसा पळय इफ दे मेक द कॉन्ट्रॅक्टर फोकस देट ते 2-3 म्हयन्यांनी सोंपोवपाक येता ती एरिया पण ताच्या खातीर आनी खंय तरी कितें ओपन जावंक जायना द एंटायर मशिनरी शूड कम एंड फोकस ऑन की एरियाज तेच सांगला हांवें की एरिया नो मोर न्यू डिगींग
जे खणला ते सारखे करा, मागीर फुडले ताका कितें जॉईन करून द्या. ते ताणें सांगला आय विल मेक देम गो सेक्शन वायज म्हणून. Any corruption involved? हांवें सरळ सांगला न्ही, हे इलेक्शन फंडिंगाचे हे आसूं हे तुमकां दिसता मांडला ओव्हर टेकिंग आनी हे सगळ्यांक तुका दिसता ताणें म्हाका फेर हे दिला की आपूण हे सगळें करतलो. तो इज अ गुड ऑफिसर, म्हाका ते खबर आसा. सो ताणें इट इज ओन्ली फेर की म्हाका 10-15 दीस दिवन परतो ताका मेळटलो टू सी द स्टेटस. आनी ते जालेकूच फुडलें एक्शन कितें घेवप. जर कामां जालीं बऱ्यापैकी आनी फोकस हे 2-3 पॉयंट जे ट्रॅफीक हाचेर वाडलो जाल्यार म्हणजे कन्स्ट्रक्शन सारकें करपाचो जाल्यार खंय तरी बरी एक हे जाल्यार पळोवन देन एक्च्युअल सोंपपाक थोडो टायम लागतलोच. सांतिनेज सारकें करपाक किंवा मळ्यान खणला ते सारकें करपाक, पण थंय फोकस जावन ते वाडटा आनी बाकीचे खंय नवे डिगींग येना. खंय तरी सेफ्टी हे वाडला. दीज आर माय मेन इश्यूज. हेल्थ, रिस्क ऑफ एक्सिडंट आनी ट्रॅफीक हे सॉर्ट आउट पयलीं जावंक जाय. बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ते कितले बरो आसा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पणजे खातीर आनी ते मागीर एसेस करपाक येता. माय फोकस प्रायमरी दीस. मेन्शन केलं की फंडिंगेचेर एक दिलं तू आणि दुसरी गजाल की जे ऑपोजिशन ह्या काउन्सिलर त्यांच्यानी नो कॉन्फिडन्स घालचे म्हटल्यार आदले तुमचे सगळ्यांनी पणजे खातीर कितें दिसता आमी करचें म्हणटा. सद्या भुगी कित्याक भार दिसता तुका ते? तांकां विचारचें पडटलें. तूं काय विचारता? स्मार्ट सिटीचे प्रॉब्लेम आजूनय सॉल्व जाता. सो तुमकां दिसता ह्या फुडल्या 15 दिसां भितर हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशें? ना, दीज आर सिंपल थिंग्स वीच कॅन बी डन. आनी तातूंतलो एक पॉयंट टायम बाउंड आसा पळय, तो टायम हाडपाक येता. ते टायम बाउंडान सोंपोवपाक 2-3 म्हयने लागू शकता. सो टायम हाड आनी आमकां सांग. ते हांवें सांगला की सांतिनेज जंक्शन ह्या टायमान सोंपतले. आमी फूल फोकस ताचेर घातला. हे मळ्यांतलो खणला तो रस्तो ह्या टायमान सोंपतलो. आमी फूल फोकस ताचेर घातला. नवे आमी कांय खणना. इतले हांवें ताका रिक्वेस्ट केला. ताणें कोऑपरेट करतलो म्हटलां. सो आतां ते सोंपतले काय ना ते टायम आयिल्लोच कळटलें आनी वेदर इट हॅपन. कित्याक इतल्या तेप काय सारके टायमार सोंपला अशें ना. पार्किंगाचे इश्यू आहा पळय पणजे, ताचे हेचेर तुमी कितें घेतला? पार्किंगाचो विशय म्हणजे हातून आनी कॉम्प्लेक्स जाला. कळ्ळें? तेय खूब आसा. पण आज हांव स्मार्ट सिटीजरूच हेड जाता. पणजेचे खूब विशय आसा. स्मार्ट सिटी लायक हांवें सांगलें न्यू इयराक देर इज 0 or नेग्लिजिबल पुलीस प्रेझेंट. दीस कॅपिटल सिटी ताचे पुलीस दिसना. पयलीं पुलीस बॅरिकेडां बी घालताले, याद ना तुमकां? सो ते खंय गेले पुलीस? कितें तरी प्रेझेन्स आसूंक जाय. हांव न्यू इयर पळोवन येयला कोण खंय तरी 2 हवालदार दिसता. दॅट इज नॉट द पुलीस प्रेझेन्स ऑफ कॅपिटल सिटी. आनी तो बाकीचो खंय तरी आतां कोणे तरी कपडे सुकोवपाक घेतिल्ले आबे फारी असले खूब विशय आसा. आनी हे अशें वतले म्हाका इलेक्शना कडेन हांव उलयलां हाचेर पयलीं. आय कॅन सी दीस हॅपनिंग म्हणून चड हें दिसता. इनकेपेबल ऑफ पेंजिंग हांवें सगळें सांगलें. ऑल द इश्यूज हांवें मांडले पयलींच. कळ्ळें न्ही? हांव पयलींच्यान म्हणटा न्ही म्हणून हांवें फॉट द इलेक्शन. केपेबल आशिल्लो जाल्यार आय वुडंट हॅव फॉट द इलेक्शन. Anything you have to say on Ribanda? Ribanda बेसिकली रिलेटेड इश्यूज आसा. Smart cities सेफ्टीचोच इश्यू आसा मेन. तो पयली एड्रेस जावंक जाय. आफ्टर 10-15 No, there was also days I one will person. talk to you everyone again after meeting him again. स्मार्ट डिमांड कोणा कॉन्ट्रॅक्टराक अरेस्ट करपाक दिते? ना ते सध्या हांवें हे पयलीं केला. नेक्स्ट ते बाकीचे ते लिगल बी आनी सायलेंट कितें करप ते करूचे पडटलें. दॅट इज नॉट द फोकस ऑफ दीस मीटिंग. स्मार्ट सिटी नगरसेवक जे काय उलयना म्हणतात ते फंड गोळा करपाक लायला ते कोणाक दिता अदर नगरसेवक याच्याबद्दल काय? पण हांवें म्हटलें कावन्सिलर आनी आमदार आनी मेयर आमकां फक्त दिवाळेच्या आनी न्यू इयराच्या बॅनरार दिसता. पण बीजेपी म्हणटा ते आमचे आमदार आमचे काउन्सिलर सपोर्ट येता असलें. नेक्स्ट वीक जावंक जाय म्हणून दे वील पुट इट. सो ते गेलो हांवें ऑफिशियल चॅनलांतल्यानूच धाडल्या म्हणटा. आनी हांव हे पॉयंट्स मांडटलो आनी रिलेटेड टू पुलीस प्रेझेन्स आनी हे सगळें चल्लां पळय कोण न्हिदतात थंय आनी बॅगर्स हाडून सोडटात कोण आनी ते आबे फारी ते तसले इश्यूज जाता. ते सगळे पॉयंट्स तातूंत एड करून ते सीएमा कडेन हांव दितलो. तेजो सेम टायप हे आनी म्हाका अपेक्षा आसा थंय म्हाका कॉपरेशन. थँक्यू. सर स्मार्ट सिटीचे काम हा म्हणजे स्मार्ट वेन जाता अशें दिसता तुमकां? ना दीज आर सिमेंटिक्स ऑफ वर्ड्स. ते म्हाका हांवें म्हजे सगळे विशय मांडले. थँक्यू.